सुरवातेर गीत घेऊया A14 पेज नंबर 7. सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयची किरीत मिसाची समारंभणीन आयज जेन्ना आमी सोमया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता आमी सगळीं खुशालकायेन एक फिरगोज एक फामील कशी ही मिसाची भेट भेटोवया आनी देवाक आर्गां दिवया. सगळी आमची मागणी आमचे फिरगोजे पासत आमच्या गोराब्या पासत आमी देवा मुखार दवरुया. आयच्या दिसा किरीत भाशेन आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात जुआनिता पेरेरा, एंटनी कार्वालो आनी नॅन्सी फेर्नांडीस. देवान तांचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. ह्या सगळीं जाणां जीं कोण आपलो लग्नाचो दीस मनयतात, काजारात जल्माचो दीस मनयतात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया. आयच्या दिसाक आमच्या भारत देशा पासतूय मागुया. आयज जेन्ना आंबेडकर जयंती मनयतात, आमकां आमच्या भारताक कॉन्स्टिट्यूशन दिल्लो तो मनीस, जाल्यार किरीत भाशेन देवाक आर्गां दिवया आमच्या देशा पासत, ह्या सुविधाना पासत, आनी हेर सगळीं देणी आमचेर आनी आमचे पुर्जेचेर वतय म्हूण आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, आयज संतोसाच्या आनी भक्ती भावार्थाच्या उमाळ्यांनी बरोवन
आख्खी पवित्र सभा आमच्या सुम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता. जेजून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार स्थापलोल्या 3 गुटांचो उगडास करून तांचे खातीर पवित्र सभा देवाक दिनवासता. ते 3 गूट म्हणल्यार पवित्र मिसाचे बेटेची स्थापणी, याज्ञिकपणाची स्थापणी आनी आपल्या आपोस्लांचे पांय धुवन सोम्यान दिल्ली प्रिती मोगाची आज्ञा. आपल्या संपूर्ण मोगांतल्यान जेजून ही देणी आमकां ताच्या पाटलावदारांक फावो केल्यान आनी ह्या देण्याची खोल समजणी घेवंक आनी एक मोगाची फामील कशी ताचे दिशेन चलूंक आपयल्यांत. आयचो सेवा धर्माचो विशय सोपुर्णायेन मोग करून दाखयलो. आमच्या दोळ्यां मुखार दवरून आमच्या सोम्याचे देखीन आनी ताच्या पावलांनी पावल घालून चलूंक आमचेशी राव म्हूण मागून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानांत वांटो घेवया. भाव भयणीनो, आमी सगळीं यात्रेकारां आनी सहभागिलीपणान आमी ही आमची यात्रा करता आसतना मोग जेजून जो संपूर्णायेन करून दाखयला तोच आमी जिवंक प्रयत्न करता. तरूय आसतना जायते फावटी आमी चुकल्या, जावं जेजूच्यो आज्ञा मानून घेवंक आनी त्यो पाळूंक आमी चुकल्या, जावं एकामेका सवे आमी चुकल्या, जावं देवान दिल्ली आमकां देणी आमी आमच्या बरेपणाक वापरूंक चुकल्या. असले सगळे आमच्या चुकीचे हे मिसाचे सुरवातेक हे प्राचिताचे रितीन आमी बोगसणे मागुया. हे म्हज्या उगडासाक कोरात. सोम्या जेजू, पवित्र मिसाची बेट स्थापून तुवें तुजे पवित्र सोबेक एक उत्तम दान देणें फावो केलाय. हें जिवीत दितोले जोरींतल्यान तूं तिका पोसताय आनी तिचे यात्रेची वाट तांकूंक गोठाय फावो कोत्ताय. पूण हें भोव अमोलीक देण्याचें मोल आमी वळखूंक ना आनी अशें तिका फावो तो मान दिवूंक चुकल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवळी दितलो. क्रिस्ता जेजू, एका बऱ्या गवळ्याच्या रुपकारान तुज्या शेळयांची तुवें सेवा केली आनी गुरू आनी सोमी जावनूय तुज्या आपोस्लांचे पांय धुवून तांकां वोडती देख दवरली. आयज जतनाय घेवंक आनी आमकां बरो चोरो वांटूंक तुज्या बोलेपणान काळा काळार आमचे मोदें याज्ञीक तूं पाठयताय. पूण ह्या तुज्या सेवकांक तांचे मुणयारी वावरांत सौभागेलीपणान फाटोंबळ तेंको दिवचे बोलदेक तांचे आड आडकोळ्यो उब्यो केल्यात आनी तांचो वावर निर्फळ करून सोडला. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकलुतकोर. हांवें तुमकां केलां तशें तुमी करचें. सोम्या जेजू, तुवें सगल्यांचो सदांच मोग केलोय आनी मनशांक बापाचो मोगाचो रूपकार जावन जियेलोय. सोर्व शेवटी खुर्साच्या पलंगार सोपुर्णायेन आमचो मोग करून तुवें दाखयलोय आनी हेच दिशेन चलूंक तुज्या पाटलावदारांक तुवें आज्ञा दिली. पूण आमचें जिवीत तुज्या मोगाचे आज्ञेक गोवायकी दितलें जावंक ना. आमकां बोगोस. सोम्या काकलुतकोर. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. भाव भयणीनो, आयज पासून आमी जायते फावटी मिसाचे भेटेन भाग घेतला. जायत्या याज्ञिकांक आमी मेळ्ळ्यान आनी जायते फावटी प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका पासत आनी एकामेका सवेन जिवंक आमी प्रयत्न केला. देवाक आर्गां दिवया, देवाची तुस्त करुया आनी खुशालकायेन आमी मोहिमा गावुया. Jai
Sharaya, Supuveda Deva, Deva Papa, Ami Tuga Namaskar Kortao, Ami Tuga Dit Bastao, Tuja Tur Bolbova Pasot, Ami Tuga Vakatao, Moy Deva, Usuri Arishabi, Raja Isha Sosari, Somia Jesu Christa, Napacha Etnia Sputa, Somia Deva, Deva Chesheni, Tu Sansarache, Podkatar Nam Chikaklut, Kaklut, Tu Mapacha Uzdan Poslan, Amche Magne, Ai Kunde, Moy Deva, Usorgiani Shakti, Raja Ishta Sosari, Kityam Povitratmya Sagati, Eva Baba Moy Men Jesu Christa, Eklos tu Povit, Eklos tu Ishvot, Eklos tu Purmesvot, Moy Deva, Usorgiani Shakti, Raja Ishta Sosari. प्रार्थुया बोम मोगाळ बापा आप कुशीन मरण सुसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुझ्या एकल्याच पुतान आपलो शिमेर नासतलो मोग दाखोवंक शिसांच्या सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फॉर्मायलें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतलीं तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतीन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप त्या दिसांनी सोडवेस्परान इजिप्ताच्या देसान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें सगल्या म्हयन्या मोदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरजे कोडे उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसाक जोण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकतोमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात त्या प्रमाणे बागाक घेवचो जोण एकलो कितलें खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें तो मेंढरो जावंक जाय कोत नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी जावं येता ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेर पर्यंत त्या जनावराक सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळीं इस्रायल पोरजां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार
त्या जनावराचो प्राण काडटली. मागीर ताचें इल्लें रगत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावराचें मांस खावचें आसा त्या घरांच्या दारांच्या दोनूय कवड्यांचेर आनी उमऱ्यांचेर तें लावचें. ते राती तें मांस उज्यान भाजून खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय हे भाशेन. तुमच्या पेंगटाक बांदात, पांयांक वांडो घालात, हातान एक दांडो घेयात. बेगीन बेगीन तुमी तें जेवण करतल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पासकांचो. ते राती इजिप्ताच्या देसांतल्यान हांव वेतलों आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मारतलों, मनशांक तशेंच मोनजातीक. आनी सगल्या इजिप्तांच्या धुवांक हांव कास्त लायतलों. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावतात तीं घरां दाखोवंक हें रगत जातलें एक कुणा, आनी तें रगत दिश्टी पडटूच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतलों. आनी जेन्ना हांव इजिप्ताक कास्त लायतलों तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी समोर रोमतल्यात, संस्थिचे संस्थीक. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायनांतल्यान जातलो. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सगळीं म्हणुया. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलों. साबाब. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण पोवलादी. हांव तुजो चाकर, तुजे चाकोनीचो पूत, म्हज्यो सांगली तुवें धरून उडयल्या. साबाब. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलों. सोबे मासार सगळे ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलों. साबाब. ही दिनवासनेची काल्ज क्रिस्ताच्या रोगतांत आमकां वांटो दिता.
बागेवन पावलून कुरीतकारान बरयलेले चिटी वेले वाचप। भाव भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली। सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मळ्ळो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंजी। हे म्हज्या उगडासाक करात। तेच परी जेवण जातच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हळें, हे पात म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार। तुमी तांतले पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात। देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले पावटी सोमी ये पर्यंत ताचे मरण तुमी परगट करतात। देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार। उद्गार। हांव तुमकां एक नवी आज्ञा दिता, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात। सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, सुवामा पोरमोडे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। पास्कांचे पोरबे आदी जेसू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो। ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदांच मोग केलो, पूण आतां सुपूर्णायेन तांचो मोग करून दाखयलो। तांचें रातचें जेवण चलतालें। जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनांत घालें। बापान सगल्या आपल्या हातांत दिलां। आपूण देवातान आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणो जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो। उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमाळाक ते पुसूंक लागलो। तो सिमांव पेद्रू सोशें गेलो। पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो, हांव करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें। पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना। जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना। सिमांव पेद्रून परतीपाड केलो, तशें जाल्यार सोम्या म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव। जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितोळ आसा। तुमी तर नितोळ आसात, पूण सगले नात। आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो। त्या पासत ताणें म्हणलें, सगले तुमी नितोळ नात। तांचे पांय धुवन जातूच आपलीं आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो। ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी। म्हणटूच तुमचो गुरू आनी सोमी जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय। हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने। मोगार बाबा भयणीनो,
आज आमी पास्काच्या पवित्र त्रिदीन भितर सोतांव आनी आयच्या दिसा जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास आमी करता. आयच्या दिसा आमी प्राचीत काळ सोंपयता आनी ह्या पास्काचे त्रिदुमींत आमी भितर सोदता तेन्ना जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी उगडास करता आनी समोर उमता. आयच्या बलिदानांत आमी सुरवातेक बाबा भयणीनो किरीत भाशेन आमी सुरवातेक आमी येवकार दिला. सुरवातेची उतरां आमी म्हणल्यात म्हणटच सुरवातेक आमी बापाचे पुताचे अशें म्हणलां आनी बो त्रित्वेक आमी उलो मारला. फाल्यांच्या दिसा ही रीत आसची ना, आमी बो त्रित्वेक उलो मारचे ना आनी शेवटाची रीत आसची ना. जशी आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत शेवटाचो आशिर्वादूय आसचो ना. तशेंच बाबा भयणीनो पास्काचे जागृणेक सुरवातेचे रीत जावन आसलेली उज्याचेर आशिर्वाद पूण शेवटाचो दबाजीक आशिर्वाद आसतलो. म्हणटच कितें दाखोवड करूंक सोदता की आमी पास्काचे त्रिदीन भितर सोदता. आयचें पयलें वाचप काय बरें आमी सुटकेच्या पुस्तकांतलें वाचप आमी घेतलां. ताचे पयलीं आमी आयज सुरवातेच्या उतरांनी 3 वस्तू जेजू स्थापता म्हूण आमी उगडास केला. पयलें मिसाची बॅट, दुसरें यादनीकपण आनी तिसरें प्रितीमोगाची आज्ञा. आयचें पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें घेतलां तेन्ना इस्रायल पोरजेच्या ह्या जिवितांत आसलेल्या एक म्हत्वाचे घडणेचेर लक्ष घालता हें पयलें वाचप. आनी कसलें वाचप? इस्रायल पोरजां गुलामपणांत आसली, फारोवाच्या गुलामपणांतली आनी सर्वेस्पोर देव तांकां ह्या गुलामपणांतलो सुटयतलो म्हूण भासायता आनी ह्या गुलामपणांतलो सुटून तांकां भासायलोल्या देशांत आपूण पावयतलो म्हूण तांकां आश्वासन दिता. आनी खरेंच सर्वेस्पोर देव तांचें सवें करूंक हें येवजिता तेन्ना मोजेसाक तो किरीत भाशेन प्रवादी कसो अधिकार दिवन फुडें काडटा. मोजेस आनी आरोन तांकां दोगांयकूय तो विचून काडटा आनी मोजेसाक म्हणटा तूं तुजे पोरजेचो फुडारी कसो जातलोय. वच आनी फारोवाक सांग आपले पोरजेक सोडय इस्रायल पोरजेक. आनी बाबा भयणीनो फारोवा ताची उतर आयकना. फारो राजा म्हणटा हांव तुमकां गुलामपणांतली सोडूंक तयार ना. आनी देव बाबा भयणीनो एका फाटल्यान एक आपली येवजण्यो फारोवाक धाडटा. ताचेर तो जायती बाबा भयणीनो पिडा धाडटा. शेकी एक 10वी पिडा तो ताका फारोवाक धाडटा आनी म्हणटा ताचेर कास लायता. म्हणटा तुजे सगळे जे इजिप्तान मालगोळे आसात ते मरून वेतले. आनी इस्रायल पोरजाक मोजेसाक देव हुकूम घालता वच आनी 1 वर्साचो कोत नासलोलो तुमी मेंढरो विचून काडचो, ताचो रोगत तुमी घेवचे आनी तुमच्या उंबऱ्यार लावचें इस्रायल पोरजेचें. असो रातच्या वेळार हांव येता तेन्ना तुमच्या मालगोड्यांक सगल्यांक आनी तुमच्या कुटुंबाक हांव वाचयतलो. पूण इजिप्ताच्या मालगोड्यांक हांव ही खास लायतलो आनी तांचो जीव प्राण हांव घेतलो. आनी अशें बाबा भयणीनो जाता. देव ते रातीक जेन्ना ज्या ज्या घरांनी ह्या खरेंच मेंढऱ्याचें रोगत आसलेलें तें उमऱ्यार आसलेलें तें पडून इजिप्ताचे मालगोड्यांक देव वाचयता आनी सगल्या इस्रायलाच्या मालगोड्यांक देव वाचोवन इजिप्ताच्या मालगोड्यांक देव किरीत भाशेन कास लावन तांचो जीव प्राण घेता. आनी परब देव म्हणटा तुमी किरीत भाशेन करची. कसली परब? पास्कांची परब. कितें जावन आसा? 1 वर्स आसलेलो हो मेंढरो, ताका कोत नासलेलें, ताचें मांस उज्यान भाजून तुमी कोडू भाजी आनी खुमेर नासलेल्या उंड्यान ती खावची. आनी वर्साच्या वर्सा बाबा भयणीनो हो दीस तुमी उगडासाक कसो दवरचो आनी तो दीस सर्वेस्पोराच्या मानाक एक परब कशी तुमी समोर उमची. इस्रायल पोरजां ही देवाची आज्ञा मानून घेता आनी पास्कांची परब आपल्या जिवितांत ती समोर उमतात. दुसरें वाचप बाग्यूंत पावलो कुरीतकारांक बरयलेले पयले चिटीन हें वाचप काय बरें उगडास करता.
आनी जेजून जी पवित्र मिसाची बॅट स्थापल्या ती जावन आसा मोगाची आनी किरीत भाशेन एकामेकाच्या सेवे चाकरेची बॅट म्हणून तो तांकां उगडास करता. म्हणटूच ह्या मोगांत आमी जेन्ना जियेता तेन्ना एकामेकाचे सेवे चाकरेन आमी आसूंक, ह्या मोगांत आमी आसूंक बागून पावलो ह्या कुरीतकारांक उगडास करता. आनी काय बरें तो तांकां सांगता, जें कितें तुमी करूंक वेतेल्या हांव भावा भयणीनो सोम्या कडची शिकोवण तुमी घेतल्या ती हांवें तुमकां दिल्या. म्हणटूच सोमी जेजू जेन्ना पोरादीन जालो आदी तान आतां मेरेन आदल्या ज्या समुदाय आसल्यो क्रिस्ती लोकांनी ही पवित्र मिसाची बॅट हें बलिदान आजून पोत्यान समोरुंबलें. पूण तुमचे मदें कोरीतकारां मदें भेदभाव आसा. तुमी जेन्ना ही मिसाची बॅट समोरुंबतात तेन्ना तुमी भेदभाव करतात आनी खेबाळां करतात. म्हणटकूच तुमी हे बेटीचो ओर्थ आजून पोत्यान नकोत, कित्याक तुमी त्यागी मोनान तुमी एकामेकाच्या मोगान आनी एकामेकाची सेवे चाकरेनी बॅट समोर पिनात. तुमी बरो परतेंच जाल्यार तुमी भेदभाव करून एकामेका सोवे हांव ह्या गुटाचो हांव त्या गुटाचो करून तुमचे मोदें आडकां नाडगां करून तुमी खेबाळां करून ही बॅट समोर उमतात. ताका लागून तुमी खरेंच हे बेटीचे हकदार न्हय. ताका लागून सोमी हे पर्यंत ताचें मरण तुमी पुरगूट बरे भाशेन करूंक जाय आनी मोगान तें करचें म्हूण बागून पावलो तांकां हे चिटीन बरयता. आयचें शुभ वर्तमान बाबा भयणीनो, काय बरें शुभ वर्तमान. तातूंत 3 वस्तू सोमी जेजू क्रिस्त आमकां करता तें दिश्टी पडटा. पयलें, जेजू आज हे मिसाची बॅट स्थापून दवरता आनी मिसाची बॅट बाबा भयणीनो स्थापता आनी म्हणटा घेयात आनी खायात, हें म्हजें कूड, घेयात आनी पियात हें म्हजें रगत. हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळो ना खरें, पूण मिसाची बॅट बाबा भयणीनो सोमी जेजू क्रिस्त आपूण स्थापता. ही मिसाची बॅट स्थापता देखून वातिकन दुसरी विश्व सभा आमकां म्हणटा, युक्रिस्ट इज द समिट and the center of a Christian life. बाबा भयणीनो, क्रिस्ती जिविताची जोर आनी तेंगशी जावन आसा पवित्र मिसाची बॅट. आनी हाका लागून जे वेळार आमी पवित्र मिसाचे भेटेन येता तेन्ना आमचें क्रिस्ती जिवीत एक मोगाचें जिवीत जावंक जाय. आमचें क्रिस्ती जिवीत बाबा भयणीनो दर दिसाक हे जोरींतल्यान आमी दुसऱ्यांक बरेपण दिवंक वावुरतेले मनीस जावंक जाय. पाप साहेब जुआंव पावल दुसरो आपल्या एका दाखाड्यांत बरोवन अशें म्हणटा, माने नॉबिस्कूम डॉमिने, हातून युक्रिस्ता वयर अशें बरयता, युक्रिस्ट इज अ मील, खरें जेवण तें, born on the evening of Holy Thursday in the setting of the Passover meal, yet it has a sacrificial meaning. ताका ओर्थ आसा कसलो? सॅक्रिफिसाचो. In the Eucharist, Christ makes to us anew the sacrifice offered at Golgotha. जेजून आपल्या खुर्सार जें कितें आपल्याक ओपून दिल्लें तें तो आपूण परतून ह्या भेटेंत आमकां दिता बाबा भयणीनो. म्हणटकूच मिसाची बॅट जावन आसा परतून एकदां आमकां जेजू क्रिस्ताची तीच समर्पण जें ताणें खुर्सार आपल्या बापाक अर्पण पळय केल्लें पळय तें. म्हणटूच दर दिसाक हे मिसाचे भेटेन आमी जेन्ना वांटो घेता तेन्ना त्या जेजूचें मरण आनी ताचें पुनर्जिवनपण आमी बाबा भयणीनो समोर उमता म्हूण आमकां कोडीत जाता. बाबा भयणीनो, दुसरें आमकां सोमी जेजू क्रिस्त आपल्या संपूर्ण मोगान किरीत भाशेन यादनीकपण हें आमचें आपोणें म्हूण आमकां आज स्थापून दवरता. ह्या यादनीकपणान 2 उतरां आमकां मेळटात बाबा भयणीनो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 22व्या आवेस्वरान 19 वळीन आमकां मेळटात, म्हजो उगडास करून अशें तुमी करात. आनी बाबा भयणीनो, जुआंवाच्या 13व्या आवेस्वरान 15वे वळीन अशें म्हणटा, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करात. बाबा भयणीनो, ह्यो दोनूय आज्ञा आमकां यादनीकपण जेजून स्थापलां आनी दोनूय आज्ञा वरवीं यादनीकपण येता म्हूण आमकां जेजू उगडास करता.
आमी तें यादनीकपण कशें येता तें ह्या दोनी आज्ञा वरवीं जेजू आमकां आज स्पश्ट करता. आपल्या बरोवपान पाप साहेब जुआंव पॉल दुसरो एक्लेसिया द युक्रिस्तिया हे चिटींत अशें म्हणटा. तो म्हणटा, इफ द युक्रिस्ट इज द सेंटर and summit of the church's life, it is likewise the center and summit of priestly ministry. जोरी तोर बाबा भयण्यो जोर आनी तेंगशी आमकां पवित्र मिसाची भेट जाल्यार बाबा भयण्यो आमकां यादनीकपणाक आपले जिणेंत जियोवपाचें रेजोन देयत्र म्हणजे आपले जिणेंत जियोवपाचें कारण जावन आसा पवित्र मिसाची भेट. म्हणटूच इट इज द सेंट्रल रेजोन द एत्र ऑफ द सॅक्रमेंट ऑफ प्रिस्टहूड. जो यादनीक आपली मिसाची भेट भेटयता तो न्हूच आपल्या पासो ती मिसाची भेट भेटयता बाबा भयणीनो, पूण बाबा भयणीनो आपल्याक दिल्लें आपोणे ह्या त्यागी मोगान सगळे जापसालदारकेन आनी हुस्क्यान बाबा भयणीनो आपल्या शेडयांची जोटून घेवन तो बाबा भयणीनो इन पेर्सोदा क्रिस्ती म्हणजे दुसरो क्रिस्त जावन बाबा भयणीनो आपूण हो पुरोम यादनीक कसो तो ही समोरुमणी समोरुमता आनी ताका लागून मिसाचे भेटेन तो क्रिस्ताक बाबा भयणीनो आजीर करता. जायते पावटी आमी ह्या यादनिकां खातीर जायते पावटी तांचे खातीर मागूंक, तांचे खातीर अदीक पवित्र ते जावं आनी देवान दिल्ले आमकां यादनीक हें देणें देवाक दिनवासूंक आमी विसरता. आज आमी ह्या यादनिकां खातीर मागुया. संवसारभर जायते यादनीक आमचे भाव जाल्यात, तांचे खातीर आमी देवाक दिनवासुया. कित्याक ही मिसाची भेट ते आमकां भेटयतात जी जेजून गोलगोता आपल्या सॅक्रिफिसा वदी आमकां बाबा भयणो बापा सवें स्थापून दवरल्या. तीच ते पुनोर आमकां परतून एकदां ह्या आल्तारार हाजीर करून दवरता. तिसरी आज्ञा बाबा भयणीनो आमकां जेजू दिता ती जावन आसा प्रिती मोगाची आज्ञा. शिसाचे पांय जेजून धुले. गुरू तो आसलो बाबा भयणीनो आनी जुदेवांच्या परंपरा प्रमाणे एक गुरू आपल्या शिसाचे पांय धुवन आसलो. शीस परतून बदलेक जाल्यार आपल्या गुरूचे पांय ते धुताले. पूण जेजू उरफाटीं करता. जेजू आपूण गुरू जावन आपल्या शिसाचे पांय तो धुता. कितें दाखोवंक सोदता तो तांकां आज्ञा दिता आनी अशें म्हणटा, हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. ही म्हजी आज्ञा. हांवें जें तुमकां केलां तशें तुमी दुसऱ्या सवें करचें. हांवें तर गुरू जावन तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी दुसऱ्यांचे पांय धुवचे. तुमी दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करची. बाबा भयणीनो, वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. हो बापाचो मोग जेजून किरीत भाशेन वांटलो. ताणें न्हूच जेजून हो बापाचो मोग वांटलो, पूण मनशाचो इश्ट कसो ह्या संवसारांत ताणें आपलो जीव दिलो. दर एकल्याक म्हाका आनी तुका जेजू आज उलो मारता. ही प्रिती मोगाची आज्ञा दिता तेन्ना पेद्रू सवें तो गेलो आनी पेद्रून म्हणलें, सायबा तूं म्हजे पांय धुतलो? नाका सायबा, तूं म्हजे पांय धुव नाका. आनी जेजू म्हणटा, जरी तर हांवें तुजे पांय धुले ना जाल्यार तुका म्हजे हातून नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. पूण जरी तर तुवें जेजून ताका म्हणलें, हांवें तुका धुवना जाल्यार म्हजे वांगडा तुका कांयच आसचें ना. यू वील नॉट हॅव एनी पार्ट विथ मी. भाऊ काय बरी उतरां. जो मनीस जेजून जियेता ताका जेजू आपलो भागीदार करता. जो मनीस आपूण जेजूची आज्ञा पाळून सेवा करूंक फुडें सरता, जो मनीस आपल्याकूच त्याग करून प्रिती मोग दुसऱ्यांक दिवंक वावुरता, तो खरेंच जेजूचो भागीदार जाता. जेजू असल्या मनशांक जे प्रिती मोगाची आज्ञा आपल्या जिवितांत पाळटात तांकां बाबा भयणो आपल्या हे भागीदार करून दुसऱ्यांक अदीक आनी अदीक सोडवण दिवंक वावुरतात, तांकां सुर्गीचें राज फावो करता. आज बाबा भयणीनो, जेजूच्या संपूर्ण मोगाची आमी समोरवणी करता. कसलो मोग? पयली सुवातेर आमकां सगल्यांक मिसाची भेट ताणें स्थापून दवरली. हो संपूर्ण मोग बाबा भयणीनो जेजून आज हे मिसाचे भेटेन आमकां एक निशाणी कशी दवरली.
दुसरे सुवातेर याज्ञीकपण बाबा भयणीनो सोमयाचे सुपूर्ण मोगाचें आपोणे कशें आमकां ताणें दिलें. सगळे आमचे याज्ञीक भाव हेच मिसाची भेट आमकां अर्पितात, आमकां बाबा भयणीनो ते भेटयतात. जेजूक हे वेदीचे ते परतून आमकां जिवंत करून आमकां ताचें मांस आनी रगत खावंक आनी पिवंक दितात. हे भेटी खातीर देवाक आमी दिनवासुया. आनी शेकी बाबा म्हणून प्रिती मोगाची आज्ञा तो जेजू आमकां सगल्यांक दिता. खरें क्रिस्ती कशें त्यागी जिवीत तुमी जियेता आसतना तुमी आपल्या जिवितान सगल्या संवसारान वचून दुसऱ्यांक परगोट करूंक तो आमकां उलो मारता. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या बरोवपान एवांजेली गावदियेम अशें म्हणटा, टू प्रोक्लेम द गूड न्यूज क्रायस्ट हॅज अ युनिवर्सल डेस्टिनेशन. सगल्यांक आमकां जावं ते सगल्या ह्या क्रिस्ती भावा भयणांक सगळे जे समुदाय आसात सगळे आपले जिवीत दुसरे क्रिस्ती भाव भयण जियेतात तांकां हें आपोणें आसा. इट एनकम्पसीस ऑल इंडिविज्युअल, ऑल एरियाज ऑफ कम्युनिटी लायफ एंड ऑल पीपल इन द वर्ल्ड. बाबा भयणो प्रिती मोगान जो जियेता तो खरें जेजूची आज्ञा पाळूंक पावता. आज आमी ही आज्ञा हांगासर ह्या वेदी मुखार करतले. जी आज्ञा जेजून आमकां दिली, वचात आनी हांवें केलां तशें तुमी करात. बाबा आजूच केल्यार पुरो न्हय, पूण दिसपोटी आमच्या जिवितान ही आमी आज्ञा पाळूंक गरजेची. आमी मिसाचें बलिदान जियेतले जाल्यार खरेंच जेजून आपल्या जिवितान ह्या मिसाच्या बलिदाना वरवीं त्याग केलो ते भाशेन आमी त्यागी जिवीत आपणावंक गरजेचें. जेजून आपल्या जिवितान दुसऱ्यांक मोग वांटलो याज्ञीकपणा वरवीं. आमी बाबा भयणीनो सगळे याज्ञीक कशे पवित्र बावतिस्मा वरवीं आमकां आपोणें आसा. हें याज्ञीकपण आमी जियोंक वावरुया. तिसरे सुवातेर बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक प्रिती मोगाची आज्ञा दिल्या जाल्यार एकामेकाचे सेवेंत आमी गूल जावया आनी सेवा करून आमकांच न्हय पूण सगल्या आमच्या भावा भयणांक सुर्गीचें राज दिवंक आमी वावरे. हीच कृपा आमकां सगल्यांक आयच्या हे समारंभेन मागून घेतना अदीक आनी अदीक आमी ह्या संवसारांत जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दिसाक फावो ते आनी पुरते तसले पाटलावदार जावं म्हूण आमकां आनी हेरा बाबा भयणांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. जेजून आमच्या सोम्यान आनी गुरून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार आपल्या आपोस्लांचे पांय धुले आनी मोगान आनी ल्हानविकायेन केल्ल्या सेवेंतल्यान तांकां एक वर्ती देख दवरली. हाचो उगडास करून ह्या वेळार थोड्या विंचून काडलेल्या फिरगोसकारांचे याज्ञीक पांय धुतलो. ही रीत चलतना आमी जेजू आमच्या सोम्या आनी गुरूची देख घेवन ताणेंच दिल्ली ल्हानवीक सेवेची आज्ञा पाळूंक आनी अशें आमचे सवें ताचो संपूर्ण मोग मनशा मदें हाजीर करूंक निचेव करुया. भाव भयणीनो, ही प्रिती मोगाची आज्ञा पाडून आतां याज्ञीक
ह्या विचून काडलेल्या भावा भयण्यांचो आपोस्ल कशे तांचे पांय धुता आसतना ती आख्खे पवित्र सभेची आमची प्रतिनिधी जाल्यार हे रितीन आमी वांटो घेता आसतना खेरीत भाशेन आमचें जण एकल्याचें मन आनी काळीज आमी देवाक उबारुया. आमी एकामेकाचे पांय धुवंक म्हणजे आमी एकामेकाची सेवा करूंक आनी एकामेकाक बोगसूंक आमी तयार जावंक ही रीत आमकां फायद्याची जावन दी.
सगळीं उबी रावया. जेजून दाखयल्लो संपूर्ण मोग आमच्या जिविताक आनी कार्याक स्फूर्ती आनी देख. हो ताचो मोग आमच्या दोळ्या मुखार दवरून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमच्या काळजांसून उपजतली थोडीशी मागणी आतां आमी देवा मुखार दवरुया. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेंय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या मोगान आनी एकवटांत रावून ताचो खोल मोगाचो अणभव घेवंक आनी आपले पोरजेक जेजूच्या मोगाचो चोरो वांटून बऱ्या गोवळ्याचे उपकार ते जावंक पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी म्हणटोच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. निकतेच निवडून आयलोल्या राजकी फुडाऱ्यांनी आपल्याक फावो जाल्ली सुट्टी पोरजेची मोगान आनी ल्हानविकायेन सेवा करूंक दिल्ली जबाबदारी म्हूण वळखून तेच दिशेन ती पाळूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी म्हजें मांस खातात आनी म्हजें रगत पियेतात ती म्हजे सोवे जियेतात आनी हांव तांचे सोवे जियेतां. पवित्र मिसाचे भेटेचें व्हरतेपण वळखून तातूंत भोक्तिमानान वांटो घेवंक आनी आमी अणभवता तो सोम्याचो संपूर्ण मोग आमच्या कुटुंबांनी, समुदायांनी, पवित्र सोबेंत आनी समाजांत आमी समरंभूंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी म्हत्वाचें तें एकूच. प्रिती मोगाचे स्फूर्तेन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. जेजू आमच्या सोम्या आनी गुरूची देख घेवन सेवेचें मन आपणावंक आनी ओदीक करून दीन दुबळ्यांची, सांडलोल्यांची आनी भायर आयलोल्यांची मोगान आनी उदार काळजान सेवा करूंक आनी अशें सोम्याचें संपूर्ण मोगाची रुपकारां आनी गोवाय जावंक बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी दयाळ बापा, ही मागणी बाबडीनो आयज आमचें दनपारचें जेवण जालें. आमच्या फिरगोचेन वावर करतले यादनीक ह्या जेवणाक आसतना आमकां जण एकल्याक फुलां दिवन आमच्या साकिस्तांवान येवकार दिलो ह्या जेवणाक. आनी ताणें म्हणलें, फादर तुमी आसात देखून हांव आसां. म्हणजे यादनीक आसा देखून साकिस्तांव आसा. आनी आमी सगल्यांनी मानून घेतलें. आनी त्या उपरांत आमी म्हणलें पोरजा आसा देखून आमी आसा. म्हणजे तुमी आसात देखून आमी यादनीक आसा तुमचे सेवे पासत. ह्या देण्या पासत आमी आर्गां दिवया देवाक आनी एकामेकाचे सेवेक आनी एकामेका सोवे ही प्रिती मोगाची आज्ञा करूंक आमकां जण एकल्याक कुरपा मागुया. तशेंच दुसरी वस्त, जेवणा आदी मागणें करता आसतना आमच्या साकिस्तांवान हें मागणें केलें. हे आमचे यादनीक भाव जे भाशेन आमचे सेवेक मुखार चल्लेले आसात तेच भाशेन आमच्या मदल्या जायत्या तरणाट्यांनी आनी तरणाट्या चेड्यांनी तशेंच चेडवांनी यादनिकी जिविताक आनी मोटवाशी जिविताक
फुडें सरचें म्हूण हांव मागतां. जाल्यार हेंच मागणें आमचेंय करुया आमच्या तरणाट्यां पासत. जायतीं आपोवणीं आमकां यादनिकी जिविताक आनी मोटवाशी जिविताक फावो जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. भोव मोगाळ बापा, आतां तुजे मुखार आमी दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमकां जण एकल्याक तुजी प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका सवेन जिवंक फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बेटोले वेल्यार गीत घेवया. C31 पेज नंबर 41. C31. बाबा भयणीनो, आयचे भेटेंत आमी किरीत भाशेन आमची भेटवणी करतल्या. पयले सुवातेर भेटवणी करतल्या ही तेलां. बाप्तिजाच्या वेळार ही सगळीं तेलां, जावं ती क्रिस्माचें तेल जावं तें दुसरें, आमी सगळीं तेलां जी भेटयता किरीत भाशेन यादनिकाच्या हातांत. ताणें आमकां अदीक आनी अदीक हीच देवाची पेखोवणी फावो करूंक आमकां जी कोण नवी बातिजांत घेतात तांकां ह्याच जेजूच्या सगळ्या संबंदांत एकवटावंक आनी जी कोण आमची मोरतात तांकां अदीक शांती फावो करूंक ही तेलां देवाक भेटयता आसतना उंडो आनी सोरो आमी भेटयता. तो बदलून आमकां जेजूचें मांस आनी रोगोस जातलो. मिसाची भेट जावन आसा आमकां भोव म्हत्वाची, कित्याक हेच भेटेंतल्यान जेजू आमकां आपली वावती जोर फावो करता. तर हीच भेटवणी आमी करून आमची दानां देवाक भेटोवया. Sarandio
म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोखताचो योद्न आमी समरमताव तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो हो योद्न ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बोली जावन तुका ताणें भेटोवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटोवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बोली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलोलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एकाची इतले पियेता, इतलेच फावटी तूं वैभवान येसू
क्रिस्तांवाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची खेरीत भाशेन गेल्ल्या वर्साक हे समरमणेक आजीर आसली पूण ह्या वर्साक ती नात, ह्या सगल्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुता, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. एकामेकाची सेवा करूंक, प्रिती मोगान जिवंक आनी याज्ञिकां वरवीं हे संस्कार आमकां घेवंक आमकां हें व्हड देणें जेजून फावो केलां. देवाक आर्गां दिवया, दिनवासुया आनी आमी सगळीं देवाची भुरगीं देखून एका ताळ्यान सगळीं जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पात्रां भोगोस आनी आमकां ताळें पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाच्या नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयलोली आमी सगळीं सुभागी. म्हजे बरोबर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन
co mogu peroita Pelacie sebe padoita Ibarece voce suce Dove ascolta la capta Otoria capa voita Papa ciago quando vota
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, निमाण्या जेवणार जेजून आपल्या मोगाची निमाणी आनी सदां उरची खुणा कशी आपली कूड आनी रगत शिसांक दिवन त्या आत्मीक खाणाच्या बळान पाळची नवी आज्ञा आमकां दिली. त्याच जेवणान हे बो पवित्र सांजे आमी दिनवाशी काळजान वांटो घेतला आनी ताच्या बळान जेजूची नवी आज्ञा आमचे जिणेन दिसान दीस अदीक व्हडे जतनायेन सांबाळटल्या म्हूण आमी आतां भास दिता. ही आमची मोगान केल्ली भाव भयणीची चाकरी हे सांजेच्या समारंभाचो तोखता तसलो फोड जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. प्रिच्या भाव भयणीनो, पादविगार कसो सोयेक घेता. तुमकां सगल्यांक म्हजे परजेक दिनवासूंक तुमच्या मोगा पासत, तुमच्या आपुरबाये पासत, तुमच्या सहकारा पासत आनी तुमच्या गुणां पासत आनी जितलोय वावर तुमी तुमचे हे पवित्र सुबे पासत करतात, हो सगलो तुमचो वावर आयच्या दिसा किरीत भाशेन हांव मानून घेता आनी ताची तोखणाय करता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पातकुरा बराबर फादर पिटर, आमी हो वावर हे फिरगोजेन करता आसतना जायते पावटी घडये आमकांय निराशी जावपाचे पासून एके भाशेन सोयेक मेळटात. असल्या वेळार जायतीं जाणां तुमचे मदलीं बरी आपुरबायेन मोगान मुखार सरतात आनी कालच्या दिसा किरीत भाशेन जायतीं जाणां तुमी येवन तुमची इगोर्ज, तुमची इगोर्जेची भोंवतण साफ करपाक जायत्या जाणांनी भार घेतला. बरें दिसलें काल पळोवन. जायत्या जाणांक परतून इगोर्जे लागीं आमी येता. बाराबर भाव भयणपणाची चाकरी आमचे फिरगोजे पासत आमी भेटयता पळोवन बरें दिसलें. जाल्यार ह्या तुमच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी ह्या तुमच्या वावरा पासत देवाक आर्गां दिता. आयज आमचे 12 आपोस्ल जे जाल्यात, कालच्या दिसाक आमी बाराबर जेवण केलें ह्या आपोस्लां बाराबर आनी किरीत भाशेन एक उगडास केलो. हे 12 आपोस्ल फकत आयच्या दिसाचे समरमणेक न्हय, पूण ही आयच्या दिसाची समरमणी तांकां एक सुरवात. हे 12 जाण हे पावटीक जांकां विचून काडल्यात तुमीच आनी तुमच्या नांवान तांकां आपले पांय धुवपाक आयज आल्तारा मुखार धाडल्यात. हे प्रतिनिधी आमचे आख्खे पवित्र सभेचे. जाल्यार फकत आयच्या दिसाक न्हय, पूण हे आख्खें वर्सभर ते आपले 12 आपोस्लांची ही चाकरी आनी हे मिसांव 12 आपोस्लांचें फुडें व्हरूंक ती प्रयत्न करतली. किरीत भाशेन तांचे पासत आमी मागुया आनी तांचे वरवीं हो आशिर्वाद आमचेरूय आमचे फिरगोजेचेर पडूंक मागुया. ही आयची मिसाची मांडावळ करूंक आमचे PPCच्या वांगड्यांनी भार घेतला, तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. बरे भाशेन ही मांडावळ सगळी मांडून हाडली देखून. तशेंच आमच्या कॉन्फ्ररीच्या भावा भयणांक आयज बरे भाशेन ती आपलो मूस घालून मुखार येवन ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेतला. जाल्यार तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीकूय जायतीं जाणां आमची कॉन्फ्ररीचीं भाव भयण आसात, तांणी तांचे बरोबर मुखार सरचें. किरीत भाशेन आतां फाल्यांच्या दिसाक, परवांच्या दिसाक आनीक पास्कांचे रातीक आनीक एक पावटी आमकां सयेक. तर सगल्या कॉन्फ्ररीच्या वांगड्यांक जी मुखार सरल्यात तांची तोखणाय करून, तशेंच जे आजून पासून मुखार सरूंक ना तांकां एक उलो मारून ही आमचें देवसांव जे मुखार व्हरपाची जबाबदारी तुमच्या भुजांचेर आसा, ती मुखार व्हरूंक सगल्यांनी तयार जावचें. आयची मांडावळ आनी ही रीत अर्थाबरीत जावंक गायनांतल्यान मुजगांतल्यान आमकां आदार करूंक आमच्या ह्या कोयराच्या वांगड्यांनी भार घेतला प्रॅक्टीस करून. तशेंच जायते दीस येवन प्रॅक्टीस करून आनी आयच्या दिसाक ह्या मिसाचे भेटेन आमकां आदार दिवंक तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागता. ह्या सगळी मांडावळ करूंक, जावं आमचें लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक ह्या मिसाचें, तशेंच भायली मांडावळ करूंक जितल्याय जाणांनी भार घेतला तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचो साकिस्तांव सदांच भार घेवन वावुरता फ्रांसीस, ताचेय पासत आमी देवाक आर्गां दिता. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. किरीत भाशेन आमचो पातकूर फादर पिटर, तो आपलो वावर बरे भाशेन करून आमचे फिरगोजेन जायतो आदार दिता. बो करून पादविगार कसो म्हाका जायतो आदार जाला. जेन्ना वेगवेगळ्या कामांनी गुंतलेलो आसा तेन्ना ताच्या आसण्यान जायतो आदार जाला. ह्या पासत ताचेय पासत आमी देवाक आर्गां दिता आनी फादर पिटराच्या गोराब्याचेर आनी ताच्या
फुडली ही मिनिस्ट्री जी आसा ताचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. आनी सगल्यांक आयच्या दिसाक हे परबीन आतां आमी वांटो घेतल्या उपरांत फाल्यांच्या दिसाक आमची समोरमणी निमाणो शुक्रार सकाळीं 7 वाजता आमी सुरू करतले. सकाळीं 7 वाजता पवित्र कुर्साची वाट आमच्या तरणाट्यांनी ताची बरी भाशेन मांडावळ केल्या, तयारी केल्या. सगल्यांनी आमी येवन हे पवित्र कुर्साचे वाटेन सकाळच्या वेळार वांटो घेवचो. सांजेर 4 वाजता आमची निमाण्या शुक्राराची रीत सुरू जातली. 4 वाजता सगल्यांनी आमी पावचे. वयर येता आसतना फाल्यां तुमच्या मोटरां विशीं मातशें चोत्राय दवरची. पुरसांव काडपाची वाट जी आसा ते वाटेर तुमची कोणाचीच मोटरां दवरची न्हय. आमचे वॉलंटियर्स तुमकां आदार दितले, ते सांगतात ते भाशेन तुमी तुमच्या मोटरांची पार्किंग करचें. तशेंच जीं कोण वाचपाक आसात जावं फाल्यांच्या दिसाक तशेंच पास्काचे रातीक जीं कोण वाचपाक आसात, फाल्यां पवित्र कुर्साची वाट जाल्या उपरांत तांकां सगल्यांक प्रॅक्टीस आसतली. खेरीत भाशेन आमचे बरोबर ह्या 3 दिसांक आमकां आदार करूंक ब्रादर रायन मास्करेनस आसा. तो रायतुरा सेमिनारीन तावन आयिल्लो आसा. रायतुरा आमच्या ह्या तरणाट्यांची आकारणी जाता, तांचेय पासत आमी मागुया. आनी आमच्या फिरगोजेचे जायते जाण तरणाटे हे रायतूरचे सेमिनारीन पावूंक आमी खेरीत भाशेन मागुया. तर फाल्यां आमकां प्रॅक्टीस करपाक आमचो ब्रादर आदार करतलो. ही पवित्र कुर्साची वाट जाल्या उपरांत सगळीं जीं कोण वाचपाक आसात तांणी येवन ही वाचपाची आपली प्रॅक्टीस करची. आतां दुसरें मीस जातलें 7 वाजता. आनी ह्या दुसरें मीस जाल्या उपरांत आमी भोव पवित्र संस्काराची भुजवण सुरू करतले 8 वाजता. तर तुमी जाता ते भाशेन 1 वर तरी आयज आमी जेजू बराबर सारुया. आयज सगल्यो वस्तू कुशीन दवरया थोडोसो वेळ तरी, आनी जेजू मुखार भोव पवित्र संस्कारान आमच्याच जिविताचें अर्पण, आमचे कोश्ट त्रास जे आसात ते ताका वोपुया. तुमचे समुदायाचे मांडावळी प्रमाणे तुमकां कळयल्लें आसा, तुमी केन्ना आसात ती आमच्या नोटीस बोर्डारूय घातलेलें आसा. तर सगल्यांनी बाराबर येवन ह्या भुजवणेंत रात भुजवणेंत आमी वांटो घेवचो. 12 वाजता आमी भुजवण सोंपयतले. निमणें वर खेरीत भाशेन आसा तें जरूय समुदायांनी वांटलेलें आसा, तरूय तुमी सगल्यांनी जाता ते भाशेन तातूंत येवन भाग घेवचो. ही मांडावळ कशी जातली ती वाचता आयकात बरे भाशेन. 8 वाजता सांत तोमास समुदाय व्हडलें बाट, आव लेडी वेलंकनी समुदाय रेंद्राबाट, सेंट जोसेफ समुदाय कोपेलबाट आनी माटवें समुदाय दाबोली. 8:30 वाजता सांत जुसेवाद समुदाय डॉमिनोस, सांत पावलो समुदाय वालीस सायड आल्तो दाबोली, लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय जयराम नगर, आव लेडी ऑफ पर्पेच्युअल साकर समुदाय आपो ऑर्चर्ड आल्तो दाबोली. 9 वाजता सेंट विन्सेंट डे पालोटी समुदाय रेजिना मुंदी, मारिया इमाकुलादा समुदाय रेजिडेन्सी रेजिना मुंदी आनी होली क्रॉस समुदाय आसोई दोंगरी. 9:30 वाजता टेलिफोन एक्सचेंज समुदाय सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक, आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल आल्तो चिकाली. 10 वाजता होली फॅमिली समुदाय नाकेली आनी सेंट फ्रांसीस दे आसिसीस समुदाय इग्रेजा. 10:30 वाजता फादर आग्नेल समुदाय आसोय, सेंट बार्तोलोम्यो समुदाय होली क्रॉस एलेगांजा समुदाय, सेंट मॅरी समुदाय ग्रीन व्हॅली आसोय. 11 वाजता माउंट कामल समुदाय देवस्वा ग्रांद, सेंट ट्रिजा समुदाय देवस्वा पिकेन. 11:30 वाजता सेंट एंटनी समुदाय जिना पेंटा फोंडवे. ह्या समुदायांनी आसलेल्या सगळ्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांनी खेरीत भाशेन चोत्राय दवरची. आयज धूप जेन्ना आमी जोडयतात तेन्ना तुमी तुमचो मस घालून येवन हो धूप घालपाक आदार करचो. सगळीं उबी रावया. भोव पवित्र संस्कार दवरपाची रीत आनी मांडावळ दुसऱ्या मिसा उपरांत जातली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सूर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक गीत घेवया.
D47, page number 75. D47. Soy pretty mocosta, tu mi vacina sa.